बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आम्ही तुमचे मेरेन या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें? वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात। कितले पुराय जाला याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूमान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार। गोंयांच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी ह्या बुलेटिनांतल्यान तुमचे मेरेन पावयतात। तर सगळ्यात पयलीं आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गांवसा कडेन। गोयच्या जमनींचे सर्वेक्षण आहा ते बेगीनच जावपाचें आसा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान हे विशींचें आश्वासन कालच विधानसभेत दिल्लें। कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसायान हे विशीं विधानसभेत खाजगी थाराव हाडिल्लो आनी ह्या थारावाचेर खोलायेन चर्चा जाल्या उपरांत गोंयच्यो ज्यो जमनी आसात जितल्यो म्हणजे महाराष्ट्र आनी गोवा हांच्या सीम वाठारांत जी जमीन आहा ती कोणाची ती कळपाक मार्ग ना। सो ताका लागून गोंयची जी सीम महाराष्ट्रा कडेन आनी कर्नाटका कडेन जी लागून आसा त्या जमनींचें सर्वेक्षण जातलें आनी हाच्या खातीर केंद्र सरकाराक मध्यस्थी करपाक लायतले अशें तरेचें आश्वासन आहा जें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्लें आसा। दुसरे वटेन एक म्हत्वाची अपडेट आहा जी दाबोळी विमानतळाच्या बाबतींत आसा। दक्षिण गोंयचो खासदार आसा विर्यतो फर्नांडीस हांणी काल संसदेत भाशणा वेळार सांगलें की दक्षिण गोंयान जो दाबोळी विमानतळ आहा तो बंद करचो न्हू, कित्याक दाबोळेक लागून दक्षिण गोंयची अर्थवेवस्था सद्याक चालू आसा। ताका हेचेर कितलेशेच टॅक्सी कार हॉटेल कार निबून आसात। सो दक्षिण गोंयचो जो दाबोळी विमानतळ आहा तो कसोच बंद करचो न्हू, नागरी उड्डाण मंत्रालयान हे विशींची खबरदारी घेवची अशी मागणी कॅप्टन विर्यतोन संसदेत केल्ली आसा। सविस्तर दोनूय बातम्यो पळोवपाक मेळटल्यो तुमकां 7 बुलेटिनांत। महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटक शिमेक लागून आशिल्ले जमनींचें सर्वेक्षण करपाचें आश्वासन जें आसा तें मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आसा। फुडें आमी आमचे न्यूज एंकर समिरा कडेन। हालीसराक अपघाताचें प्रमाण थांबपाचेंच नांव घेनात आनी आज वेर्णा उद्देगीक वसणुके लागसार एका स्वय अपघातान एका 18 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो। ताका आगताक मरण आयलें आनी ताची कूड जी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर सद्या धाडून दिली आसा। फुडलो तपास चालू आसा। आनी दुसरी बातमी म्हणजे कलंगूट वाठारांत आमकां पर्यटक दलाल नाकाच अशें स्पश्ट विधान जें आसा कलंगूटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी केल्लें आसा। आनी कलंगूट वाठारांत आशिल्ली डान्स बार आमी सील केल्यात तर फुडल्या कांय दिसां भितर पर्यटक दलालांचेर कारवाय करतले आनी हे विशीं आपणे मुख्यमंत्र्या कडेन लेगीत उलोवप केला अशेंच सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी सांगिल्लें आसा। अश्यो ह्यो 2 बातम्यो आसा। तर आयज वेर्णा उद्देगीक वसणुके लागीं जाल्ल्या अपघातांत एका 18 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो। फुडें आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयची जी न्यूज आयज आझाद मैदानाचेर सिप्ला कंपनीच्या 300 कामगारांनी आयज सिप्ला कंपनीच्या विरोधात आंदोलन केलें। तेंची अशी मागणी तेंचें अशें म्हणणें आसा की सिप्ला कंपनी जी आहा ती तांकां खूब त्रास करता, छळ करता तेंचो। सो तेंची अशी मागणी आहा की हो छळ करता तो बंद करचे आनी तांकां सांगिनासतना जे ट्रान्सफर करता पळय ते बंद करचे अशी तेंच्यांनी मागणी केलेली आसा। आनी दुसरी जी बातमी आसा म्हणजे मडगांव जी फायर स्टेशनाची जी बिल्डींग आसा ती सामकी बाबत स्थितीत आसा आनी ही बिल्डींग केन्नाय कोसळो शकता कित्याक ती सगळ्याक आतां पळगता। सो ही केन्नाय कोसळो शकता। सो थळांचें अशें म्हणणें आहा की जे उजो पालोवपी दळ आहा उजो पालोवपी दळाचे कर्मचारी आहा ते सगळ्यांक खंयची समज वायट घडणूक घडली जाल्यार ते वाचयता सगळे करता। तेंचो जीव समज धोक्यात आसा जाल्यार तांकां कोण पळयतलो। सो हेजी आनी तांकां कितें जाल्यार हेजी जबाबदारी कोण घेतलो सो ते थळाव्यांचो प्रश्न आसा। हेजी बातम्या दोनूय CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशेंच तिसरी जी आयज दवरली हांगा एका रातीचो फायदो घेवन चोरांनी एक घर फोडलेलें आसा। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात।
थँक्यू ऐश्वर्या. तर अनेक महत्वाचे अपडेट म्हळ्यार नावेली जंक्शनाचेर जे तक्ते लायिल्ले आसा भौशीक बांदकाम खात्यान ते चुकीचे आशिल्लेचो दावो जे आसा ते थळावे करतात आनी हे बेगोबेग दुरुस्त करून बदलपाची गरज आसा. कारण थंय चुकीच्या तक्त्यांक लागून जे पळय गाडयो येतात व्हडले व्हडले लोडेड ट्रक्स ते तांकां लागून थंय येरादारीची कोयणी जाता अशी जी मागणी आसा ती थळाव्यांनी केल्ली आसा. फुडें आमच्या न्यूज अँकर संजना कडेन. जुलय म्हयनो आतां सोंपत आयिल्लो आसा आनी पावसान म्हणटा तशें खूब नुकसान केल्लें आसा लोकांचें. पावसूच न्हू तर वारे नेटाचे चालू आसा. ह्या वाऱ्याक लागून सद्या पणजे मार्केटाचे पत्रे जे आसा ते उबून गेल्ले आसा. तशेंच पणजे बस स्टँडा वयले पत्रे उबून गेल्ल्यान लोकां मदीं सद्या तिडक पातळ्ळा. कारण तांकां रेनकोट घालून मार्केटा भितर वचचें पडटा आनी बस स्टँडार बीन लोकांकूय सत्रे शिवाय भोंवपाकूच मेळना. आनी तशेंच पणजेच्या सांतिनेज वाठारांत मधुबन कॉम्प्लेक्साक व्हडलो कॉन्क्रीट रस्तो सद्या वायट स्थितींत आसा. ताची सामकी अवस्था जाल्या. फोंडकुलां पडल्यात आनी उदकूय तुंबून उरिल्ल्या कारणान लोकांक गाडयो चलोवपाक त्रास जाता. तर संजनान आमकां 2 महत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. फुडें वतना मुंबयच्या म्हणजे आदल्या तेंपार जे तारवटी आशिल्ले ते मुंबय वताले आनी तांकां थंय रावपाची सोय आशिल्ली. ज्यो बिल्डिंगो आसा इमारती तांकां 100 वर्सांचो सुमार इतिहास आसा. हो जो स्पेशल रिपोर्ट आसा तो तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटलो. फुडें उत्तेजा कडेन. आयज पेडणेचो DYSP जिवबा दळवी आनी पेडणेच्या देवूळ समिती वांगडा हांणी एक बसका घेतली. ती म्हटल्यार वाडट्या ज्यो चोरयेचें प्रमाण वाडटा देवळांनी जावं घरांनी त्या खातीर पेडणेचे देवूळ समिती वांगडा आयज बसका घेतली आनी तातूंत एक निर्णय जालो की म्हटल्यार लोकांचे आनी देवूळ समितीचे आनी पुलिसांचो एक असो कॉमन एक WhatsApp ग्रूप ते करतले आनी ताचेर जे कितें अशे गैरप्रकार जाता ते तातूंत त्यो सुचोवण्यो मांडटले. आनी आनीकूय एक पुलिसेन तांकां आव्हान केलां देवळा समितीन की जे फंडपेटी आसा ते वर्सान एकदां कोण ते देवूळ समिती तेजे तातूंतले पयशे काडटले ते सप्तकांतल्यान विकांतल्यान एकदां काडचे अशें आव्हान ताणें केलां. तशेंच जे देवांचे जे ऑर्नामेंट्स घालता ज्यो भांगराच्यो वस्तू बीन जे घालता ते फक्त तेंचे उत्सव आनी सण आसता तेन्नाच घालचे, ह्या दिसांनी ते दवरचे न्हू अशें आव्हान तांकां पुलिशेन केलें. तर ही तुमी बातमी 7च्या बुलेटिनाक पळोवची. थँक्यू उत्तेजा. तर अनेक महत्वाची अपडेट म्हळ्यार फोंडेच्या जुने बाजारांतले GPS स्कुलांतल्या विद्यार्थ्यांनी तशेंच विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी तांच्या एका शिक्षिकेची बदली रद्द करची अशी मागणी येवन ADI कार्यालयात गांठिल्ले. मात तांची ही मागणी जर पुराय जाली ना जाल्यार शाळेचेर बहिश्कार घालतले अशें तांची शिटकावणी आशिल्ली आनी त्या प्रमाणे आयज तांणी शाळेचेर बहिश्कार घाल्लो आसा. हाची फुडली अपडेट तुमकां आमी दीत रावतली. तर अशाच आनीकूय महत्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक TVच्या सगळ्या प्लॅटफॉर्म्सांक मुजरत फॉलो करचे. पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्तिका कोडकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही 2री आणि 3री फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारांत एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरू नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे